येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. टिफिन पे चर्चाक समांतर आम आदमी पार्टीची बरीच रंगली पत्रावळ पे चर्चा. पणजे आझाद मैदानाचे सामान्य लोकांबरोबर बसोन केले सहभोजन. दाळ, तेल, सिलिंडर, म्हारगाय अशा विशयांचेर एकमेका भितर जाले उलोवप. ऑल गोवा टॉडी टॅपर असोसिएशनाचे कोफुसा उक्ताडार. ह्या नांवान डुप्लिकेट संस्था करून वाडटात ओबीसीची प्रमाणपत्रां. मुळावे संस्थेच्या जाळवणदाराचे मुख्यमंत्र्याक गाराणे. भारत क्रूज पर्यटनाचे केंद्र करपा दिकेन पर्यटन मंत्रालयाची पावलां. मंगळारा चौथी G20 पर्यटन कार्यकारी गटाची जाली बसका. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. पर्यटन मंत्रालयान भारताक क्रूज पर्यटनाचे केंद्र करपाचे मोख दवरल्या. ह्या माथाळ्या खाला मंगळारा चौथी G20 पर्यटन कार्यकारी गटाची बसका जाली. गोवा रोड मॅप या विशयाचेर लक्ष केंद्रीत करून ही बसका घडोवन हाडली. कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त उपस्थित आसले. गोवा रोड मॅप डिक्लेरेशन फॉर G20 म्हणून UNान डिक्लेअर जातले. त्या खातीर गोंयकारा खातीर सगळ्यात ही व्हडली गजाल आसा. तेन्ना एखादे G20 मिटिंगेचे डिक्लेरेशन जेन्ना गोवा रोड मॅप G20 डिक्लेरेशन जावप हें आमच्या खातीर खूब बरी गजाल आसा आनी निश्चित रित्या हांव वेलकम करता डिसिजन. इट इज नॉट ओन्ली द म्हणजे गोंया खातीर एक टुरिजम इंडस्ट्री बूस्ट दिवपी आसा आनी आमी G20च्यो इतल्यो मिटिंग्स ज्यो केल्यो ताज्या खातीर इट इज एन सक्सेसफूल इव्हेंट म्हणपाक कांय हरकत ना. सो डेफिनेटली म्हाका दिसता ताज्या बरोबर सायड मिटिंग्स वेगवेगळे जाय दिसता. आयची क्रूज टुरिजम बूस्ट करपा खातीरय बी ट्रेडर्स आनी डिफरंट इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रीज लिडर्स हांची मीट आसली ती काय एड्रेस करपाची संद आयली. सो क्रूज सेक्टरांत गोंय कितल्या मोठ्या प्रमाणात इन्वेस्ट करता लोक आनी कितल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा ताजेरूय तेंच्या कडेन उलोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी. म्हाका दिसता निश्चित रित्या G20चो खूब मोठो फायदो हो गोंयाक इन लाँग रन म्हणजे वेगवेगळ्या इंडस्ट्री सेक्टरांत जातलो हाजी हांव अपेक्षा करता. जे इन्वेस्टर्स आयला तेंच्यांनी ह्या अशा इंडस्ट्रियल सेक्टर टुरिजम इंडस्ट्री सेक्टर इन्वेस्ट करचें हें हांवें डिमांड केली. So we have got so much to offer. It can be a premier destination not only of India but one of the premier destinations of Asia. So it is we have seen the proceedings that are going on. There are a lot of people who are knowledgeable in this area. They have come down. They have flown from all over. Those in shipping, those who in tourism, those who are in cruise tourism, they are all here. And to cap it all, there is a draft policy. There's a policy on cruise tourism that is so essential. That is going to be released today. The Minister for Tourism, Mr. Reddy himself, is here. And we have our own counter. He is here. So we see something very serious and an outstanding thing happening in Goa. There is the release of this tourism policy which will give a full, not only a direction to the industry but also give the world the mindset of the government as far as your cruise tourism is concerned. गोवा 365 खाती विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. दाळ खंय पावल्या 170 जाल्या. आदी 70 रुपया किल आसली. तेल 180 चेर पावलां. पयलीं सवाय आसलें. दिव्या राणे आनी हेर मंत्र्याक कशी कोताक येता काय टिफिन पे चर्चा. हेका पळयल्यारूच रडपाक येता. अशें उलयतना मदींच सिलिंडर दिसता. राजकीय पावण्यार सद्याक टिफिन पे चर्चा चालू आसा पूण तेका समांतर अशी पत्रावळ पे चर्चा आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयकपाक मेळ्ळी. पळयात. आताच्या भाजपा सरकारान सगळे कड्डण म्हारग करून दवरला. जेवप खावप सामान्य मनशाक कोताक येना. पोटाची खळगी भरपाक जाय म्हूण खावचें पडटा. सामान्य मनशाक आयचे म्हारगायेंत जेवताना कितें कितें येवं जाता आसतलें ताची अनुभूती घेवपाक आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी वावुरपी सर्वसामान्य लोकांक घेवन आझाद मैदानार रांदून जेवली. आयकुया प्रतिनिधीक स्वरुपाची पत्रावळ पे चर्चा. दाल सोड गो कशी असली दाल वयली 70 रुपया कितें मागीर आतां जाल्या 170 जाल्या मागीर तितून कांदो घालपाक पडटा दाल म्हणल्यार दाल टमाट घालपाक पडटा टोमॅटो कोरिएंडर पामोलीन तेल कशें आला
180 बिस्ते 70 रुपये असले 70 आशिल्ले रुची गोल्ड ऑयल आयज 180 आणि फॉर्च्यून आणि सांगा नाका तुची म्हणजे खावपाक हे सामान्य हे आमी सदां कॉमन मनीस म्हणटा ते हे जेवण जेवता रायस दाल आणि सब्जी आनी हांगा आमकां खंय दवरल्या हे चर्च ही इम्पॉर्टंट चर्च आहे दिस इज चर्चा लोकांची चर्चा ही पत्रावळी वयली चर्चा गोंयान जी टिफिनाचेर चर्चा चल्ल्या पळय आमी चिंतले की सामान्य मनीस जो तुमी हांगा बसल्या ती आज जी परिस्थिती जाल्या ताका लागून आमी एक पत्रावळीर चर्चा करूया की आज जो हांगा बशिल्लो मिडल क्लास मनीस आसा हांगा बशिल्ली जी मध्यमवर्गीय बायल आसा ती घर कशें चलयता भुरग्यांक शाळेन धाडून राशनाचे रायस धाडून जे बेसीक फांड करून आज जे जगतालो जे गोंयचे आमी म्हणटा पर कॅपिटा इन्कम कितलो हाय म्हणून पण प्रॉबब्ली लोणचेंय नासता आसतलें ही परिस्थिती बरोबर पळय आतां हांवें आयकलां ते भाशेन खंय तरी खंय टिफीन पे चर्चा जावपाल्या आमकां अफोर्ड करपाक शकना आमी टिफीन पे चर्चा ताका पुरी आसता वडे आनी फक्त ते खावपाचे तेल जाला म्हारग तेल कितले म्हारग जाला मागीर ते कोणाक फटयतात आनी विकास जालो म्हणटा 9 वर्सां खंय विकास केलो म्हूण चर्चा चल्ल्या हांवें आयकिल्लें कोणा तरी कोण तरी मिनिस्टर दिव्या राणी सांगता खंय तरी बसल्या टिफीन घेवन आनी सगळ्यां बरोबर खाता मागीर कोण तो म्हापशेचो आमदार जोशुआ जिखून खंय कर्मचारी आनी चर्चा करता पूण पळोवपाक गेल्यार चर्चा परस सांगे ते पिकनीक जाल्ली आसा बरें बरें जेवण आमचें पळय सादें वॉट कॉमन मॅन कॅन अफोर्ड रायस दाल चना हो पळयल्यार याद आनी जाता हेका पळयल्यार रडपा येता पण दिशिल्ली याद आसा तुमकां एके वाटेन बायलांचे सशक्तीकरण म्हणटा आणि दुसरे वाटेन बायलांक चूल आणि मूल सांबाळपा सारखी परिस्थिती निर्माण करतात 3 सिलिंडर तर नाच एक मेळटा तोवूय कोताक येना अशा वास्तववादी डायलॉगांनी ही पत्रावळ पे चर्चा रंगली थोडक्यात सरकारान करून दवरिल्ली म्हारगाय अधोरेखित करप हो हे चर्चे फाटलो हेत आसलो आणि जशाक तशे अशा स्वरुपात तो यशस्वी जालो सिलिंडरां आसा भरिल्लीं गरिबाच्या ना आनी विकासाचेर उलयता म्हणटा ते तांणी सांगिल्लें 15 लाख आमच्या खात्यान हाडटलो 15 लाख हाडूना सोड प्रोपगंडा केलो मॅनिफेस्टोचेर जिखून आयले 2023 कितें जून इलेक्शनां लास्ट इलेक्शनाक आमी 3 सिलिंडर दितले म्हणून सिलिंडरूय ना आनी एक आसा तो तुका 2 म्हयन्यान वाडत आसा मागीर सरकारान एवरी मान अमित बाब म्हाका एक सांग सरकाराक बायल्यो म्हणटा त्यो आमी म्हणटा प्रोग्रेस आनी एडवान्स हे फ्युचर हे पिळगी ताका कितें परतून बायलांनी चूल आनी मूल घेवन बसपाक जाय आतां दोंगरूय तुमी कातरून कॉन्क्रीट जंगल केलां सो आयज लांकडां निघून ना चूल करून बसपाक करपाचें कितें गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो काणकोणची तळपण न्हंय काणकोण वाठारांतल्या चडशा लोकांची तान भागयता पूण हे न्हंयत लोक कोयराच्यो राशी हाडून उडयल्ल्यान न्हंय प्रदुशीत जाल्या उदक काळें किट्ट जालां न्हंयत जनावरां न्हातात तांकां कसलो रोग जालो जाल्यार ताका कोणाक जबाबदार धरप लोकांकूय प्रश्न पडला पळयात देविदास गांवकाराचो खासा रिपोर्ट उदक म्हळ्यार जीवन अशें म्हणटा आनी जर उदक जर बरें मेळत जाल्यार सगळ्या तरेचे जीव जंतू आनी पर्यावरण हें बऱ्या तरेन उरतलें आनी सगळ्या तरेचें स्वास्थ्य उरतलें म्हणजेच जाका म्हणटा स्वच्छ भारत आनी स्वस्थ भारत हो जो कन्सेप्ट आसा जेन्ना उदक निवळ उरतलें तेन्ना सगळ्यो गजाल्यो सिस्टमॅटीक जाग्यार पडटल्यो तळपण न्हंय काणकोणची ही सगळ्यान मोठी जीवनदायिनी अशें आमी म्हणटात पूण ह्या तळपण न्हंयक बरेचशे जण इतली गार्बेज हाडून उडयतात एका सायडीन म्हाले कचरो हाडून उडयतात जाल्यार बरेचशे लोक जे आसा आपले देव धर्माच्या नांवान प्लॅस्टिकाच्या पोतयान जे कितें फुलां आनी कितें कितें आसा तें हाडून उडयतात आनी इतली दुर्गंधी करता की ह्या न्हंयचें उदक जें आसा तें जणू काय कारखान्यांतल्यान येवपी काळें कुठ्ठ सारकें कॅमिकल आनी काय तें आनी कसलें अतिशय सामकें गंधीत उदक अशें म्हणपाक आमी शकता हांगासरले आयज आमी ह्या न्हंयक पळयतात ह्या न्हंयक इतलें हांगासर हळशीक आसा आनी हें सगळें उदक हांगासरल्यान सारकें व्हांवन ह्या हांगासर डंपाक येता म्हणजेच हो न्हंयतलोच एक डंप नॅचरल पॉंड आसा ह्या पॉंडाक आमी कितलींशीं जानवरां पळयात जाका आमी म्हशी म्हणटात ते म्हशी हांगासर येवन पडल्यात जेन्ना हे कॅमिकलाचे घाणेरडे कचऱ्याचे आनी सगळें दुर्गंधीचें उदक
अशा तरेन हांगासर भितर येता आनी त्या उदकान जेन्ना ही जानवरां अशीं पडून उरता तांकां दुयेंस जावचें ना काय कितें आनी जर तांकां दुयेंस जालें जाल्यार फुडाराक तांकां निरोगी करपा खातीर तांकां ट्रिटमेंट कोण करतलो. एका सायडीन गो सुरक्षा मंच गोरवांचें रक्षण करपा जाय. गोरवां म्हणजे देव अशे फीत मिरणारे कितलेशेच ग्रूप आसात, कितलेशेच लोक गांवांनी सक्रीय आसात जे लोक अशा तरेच्या ह्या सिच्युएशनाचेर आपलो विशय जो आसा मुखार व्हरतले काय कितें. हांकां बरें नितळ उदक उरपा खातीर ते बाबडे कितें करता किंवा ज्या जाग्यार ज्या न्हंयेक उदक ही उदकां घेवन ही बसता तें उदक नितळ उरचें, तांचे जीव सुरक्षीत उरचो, तांचे खातीर हे कितें करता. ही जी जानवरां आसा हांगासरली फाल्यां हांकां कसलो दुयेंस जावंक शकता. आनी ही दुसरी गजाल म्हळ्यार ही जी आसा रस्त्यांनी भोंवत रावता, कोणाच्या दुकाना कडेन वयता, कितल्याशाच गर्द्यांनी पावतात, बाजारान पावतात, हाजो इफेक्ट लोकॅलिटीचेर जावचो ना काय कितें. कोरोना आयलो तेन्ना मनशां भितर गॅपिंग तयार जालें जाल्यार अशा तरेच्या फाल्यां दुयेंस जाल्ल्या जानवरां कडल्यान गॅप सरकार कशें मेंटेन करतलो. एका सायडीन रस्त्यार भोंवले उपरांत गो सुरक्षा मंच म्हणून किंवा एखादें जर जानवर आपटून मेलें जाल्यार मेलें म्हणून मोठो बोवाळ पडटा. पूण अशा तरेचे दुयेंसां जावन जर ही मेली वळवळे काडून जेन्ना मरता ताजी काळकूट कोणाकच दिसना काय कितें. एका सायडीन शेतकारा कडेन आशिल्ली गोरवां जर दुसऱ्या शेतकाराक दिता त्या वेळाचेर जानवरां खंय कोणाक दिवपाक जायना, विकपाक व्हरता आनी कितें अशा तरेचो विशय काडून अशा तरेच्या गजालीक सुद्दां रिस्ट्रिक्शन आयलां जाल्यार ह्या गजाली कडेन आमी कितले गंभीर्यान पळयतात. जे स्वताक गो सुरक्षाचे विशयाचेर गंभीर्यान उलोवपी आसात ते मनीस स्वताक गोरवां कितले पाळटा, स्वताक ते कितली गोरवांचो कंट्रोल करता, स्वताक ते कितल्या गोरवांची कुयदास करता, कितल्या गोरवांक सांबाळटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. ऑल गोवा टॉडी टॅपर असोसिएशनाचे कोफुसा उक्ताडार आयला. ह्या नांवान खंय डुप्लिकेट संस्था करून ओबीसीची प्रमाणपत्रां वाडटात. मुळावे संस्थेच्या जाळवणदारांनी त्याविषयी मुख्यमंत्र्याकडे गाराणे घातले. ताणें लक्ष घालपाचें उतरूय दिलां. ऐकात. पयलीं आमचे पाय, आमचे शेपाय तेमचे काडले ते आतां माड काडून आमचे पोट भरून आमकां वाडयल्ले. म्हण आमी सेमा बुगल्याक येयले रिक्वेस्ट करून आमचे प्रेयर कितें म्हूण मागपाक जें एसोसिएशन पळय चलता तें इलिगल चलता. मारगांव ऑफिसां पळय तें इलिगल चलता. एसोसिएशन फावंड जालें 1965, रजिस्टर नंबर 64, ऑल गोवा टॉडी टॅपर एम्प्लॉयज असोसिएशन. पूण तेम कितें केलां ते कमिटी 2010 सान आमगेलें इम्प्लिमेंट जालें ओबीसी कॅटेगरी घातले आनी तेन्ना सान ते समाज सर्टिफिकेट दिवपा लागले ओबीसी म्हूण. पूण समाज सर्टिफिकेट कितको दिवपा लागले ऑल गोवा टॉडी टॅपर असोसिएशन वेर नोवेर इन गोवा ते असोसिएशन खूंय ना. आनी तेमी बायफर्केशन केलें आनी फ्रॉड हांव म्हणटा तें फ्रॉड म्हूण. आनी ते फ्रॉड करून तेमी तो नंबर घातलो 64 नंबर हे लॅटिनिटी घातलो आनी सर्टिफिकेट दिल्यो सगल्यो. सर्टिफिकेट आमच्या भुरग्यांक दिल्यो आमचो खबर ना ती. पूण जेन्ना 2017 आमकां कोणें सांगलें इलेक्शन चोय भितरल्या भितर करप 5 जाण एकठांय करप आनी तें करप तांकां खबर ना एक टायम असो येतलो म्हूण. आनी 2017 आमकां एक चान्स पडलो आनी आमी थिंग गेले जाल्यार ते म्हणून लागलें चलता मिटींग चलता. मिटींग तेन्ना म्हणूंक लागलें म्हाका ते म्हणूंक लागलें तूं राव आनी आमकां कांयच खबर ना भितरली. जेन्ना हांव भितर गेलो तेन्ना म्हाका सगळें कळोन येयलें आनी हांवें फायल उस्तिली तेन्ना ते म्हजें बेजार जालें आनी हांवें तें सगळें आमच्या मेंबरांक कळोवन दिलें. कित्याक तें फ्रॉड चलता तें म्हाका मुज्यान सोंसूंक जायना जालें. तांकां रिन्युवलांनी हाडयलें. तेंकां सांगलें सगळो प्रूफ दियाय, ऑडिट दियाय, जेन्ना व्हरलें आपूण तुगे रिन्युवल करता म्हणटा. सो तांकां आनी बेज ना, तांकां कांय ना. कितले लोक आहात तुमच्या कडेन आतां? तुमच्या कडेन कितले लोक इतले? आमचे लोक बांबर लोक आनी कमिटीन कितले लोक आसा? कमिटी आहा त्या असोसिएशनान कितले लोक आसा? एसोसिएशन कमिटी को ना असोसिएशन फुल असोसिएशन टोटल एसोसिएशन आमचे मरे पयलीं 1000 लोक तो मागीर तो कमी जालो. सो आतां कितलो आनी अंदाजे गेला अबाउट 1900 1900. पूण तेणें कितें केलां कोणाक एकल्या दुसऱ्या मनशाक सर्टिफिकेट दिलें न्हू ताका मेंबर करून सोडलो. थिंगा आमचे प्रॉब्लेम जाला. आमची वाट लागली थिंगा म्हणजे ओरिजिनल भुरगे आहा ते थिंगा आहा आनी दुसरे मनीस बेनिफीट घेवन फायदो घेवन गेले. जॉबा आसा ते सोय भायले आसा. आमचे भुरगीं तशें आहा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कुडतरी जिमखानान टाय ब्रेकरा वरवीं बेताळ भाटी स्पोर्टिंग क्लबाक 5-4 गोलांनी हारयलो.
दाणो बाणावलीच्या सेंट जॉन द बाप्टिस्टा खेळामळार जाल्ल्या काना बाणावलीच्या व्हिलेज पंचायत कप फुटबॉलात क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. पळयात. बेताळबाटीन क्लुस्नीर पेरेरा वरवीं फुडाकार घेतलो, पूण नॅलिस्टन सिल्वेरान कुट्टरी जिमखाना खातीर तो रद्द केलो. उपरांतच्या टाय ब्रेकरांत कुट्टरी जिमखाना खातीर जोवेल मार्टिन्स, अमर एस्टिबेरो, राय डायस आनी निक्सन कास्ताना हांणी गोल केलो. बेताळबाटी एससी खातीर एशली फेर्नांडीस, क्लुस्नेर पेरेरा आनी जेजू फेर्नांडीस हे टार्गेटाचेर आशिल्ले. हो 12वो अखिल गोंय काना बेनावली विलेज पंचायतीचो टुर्नामेंट अंदू घडोवन हाडपी काना बेनावली स्पोर्टिंग असोसिएशन दर वर्सा एका क्लबाक पंचायत हो ऑर्गनायज करपाक दिता टुर्नामेंट. अंदू आमची टर्न आशिल्ली म्हणजे काना बेनावली स्पोर्टिंग असोसिएशन आनी आयज खेळ्ळे कुट्टोरी जिमखाना आनी बेतालबाटी स्पोर्टिंग क्लब. हातूंत दोनूय टिमी एकामेकाचेर एक गोल मारून बादवाद उरल्यो. म्हणटकच आमकां टाय ब्रेकर सिस्टम उजार करचो पडलो आनी तातूंत कुट्टोरी जिमखाना ह्या पंगडान 5-8-4 गोलांनी बेतालबाटी स्पोर्टिंग क्लबाचेर जैत मेळ्ळें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत 23 आनी 24 तारखेक व्हडलो पावस पडपाचो आशिल्ल्यान हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. दर्यादेगेसावन पयस आशिल्ल्यान वाठारांतूच हो पावस झडटलो. हेर वाठारांत तो हलकोसो शिवरतलो असो अदमास आसा. ह्या सप्तकाची सुरवात नितळ आनी सुकी जाल्ली आसली तरी बुधवारा हलको पावस झडपाचो अदमास आसा. अचकीत पावस झडपाचो आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतले. तापमानात व्हडलोसो बदल जाणवचो ना. ह्या सप्तकांत दर्यादेगेच्या लोकांक खाशेली शिटकावणी ना. 23-24 वेर गोंयच्या भितरल्या वाठारांनी घसघशीत पावस. बुधवारा हलको पावस. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.